श्रावण महिन्याच्या शुभ मुहूर्तार म्हापशेच्या रोट्रॅक क्लबान अखिल गोंय पावंड्यार मेहंदी सर्त आयोजित केल्ली। ह्या सर्तीत विश्वजा साळगांवकर हांकां पयलें इनाम फावो जाला। RDX खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। हो म्हजो रोट्रॅक्टान थर्ड अटेम्प्ट आनी इतले हॅप्पी आसा हांव। म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा। हांवें एक्सपेक्ट केल्लो कॉन्सोलेशनाचो खंयचो एक मेळचो म्हणून। म्हाका इतले हॅप्पी आसा सांगूंक शकना। 10 वर्सां ऑलमोस्ट जाले आसतली हांव मेहंदी प्रॅक्टीस करता, घालता, ब्रायडल्स घेता, पूण आजचो दीस म्हाका टॉप ऑफ द वर्ल्ड दिसता। सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू रोट्रॅक्ट क्लब एंड ऑल द जजीस, ऑल द रोट्रॅक्टर्स। थँक यू व्हेरी मच। म्हाका बरें दिसता की आयज म्हाज्या हेज्या हाती जी मेहंदी घातल्या ताणें ती खूब म्हाका बरें दिसता। म्हाज्या मनाक इतलें आसा की ताका एक बरें गिफ्ट मेळ्ळें। In Rotary Club of Mapusa, every year on the occasion of Shravan, we organize Mehendi competition. It's organized in entire Goa from us. For the function today, we had our guest as Nazia Aga. Out of the many participants which we had first place, that is Vishwaja Salgaonkar, second place Chandbi Karapuri, third place Ashwini Shetty.